आयज जेजू आमकां फटकिऱ्या प्रवाद्या वशीं चतूर रावंक सांगता. कित्याक केन्ना केन्ना आमकां तें बरें दिसतात पूण भितरल्यान तांची मनां वा तांची कडचां दुसरींच आमकां देवा सुशिल्लीं पयस व्हरूंक आनी चडशें पातकाचे वाटेन चलोवंक आमकां ते व्हरतात. आनी आमी पळयत जाल्यार म्हज्या भयणी भावांनो, आदल्या करारांत जायते फावटी देव अशेंच करून चतूर करता. आनी जायते प्रवादी बी जायते हे फटकिरे प्रवाद्यांक ते झगडटाले. म्हणजे पळयत जाल्यार न्हू, जायते फावटी हे फटकिरे प्रवादी जे आसले ते बाल ह्या देवाक फटकिऱ्या देवाक ते पुजताले. तांची जायते फावटी आमी पळयल्लें आसा आदल्या करारांत. जायते आमचे प्रवादी तांचे लागीं ते तांचे मदें बसा जाता, झगडीं जाता तें हांव पळयलां. आनी हेंच भान धरून म्हज्या भावन आमी मान घेवंक जाय, दर एक प्रवाद्याचे न्हू 3 गूण आसताले. पयले आदल्या करारांत पळयत जाल्यार पयलें म्हणल्यार खरो प्रवादी फकत देवाकूच मान दितालो, देवाचीच आर्गां आनी वाखाणी करतालो. आनी दुसरो गूण म्हणल्यार गरिबांचो दुबळ्यांचो काळजी घेवन तांची सेवा करतालो. आनी तिसरे गूण जो प्रवाद्याचो आसलो तो निती पासो झुजतालो. दुसऱ्यांचे कोण वायटाक सांपडलेले आसा तांचे निती पासो तो झुजतालो. आनी हे तिनूय गूण जावन आसले एक प्रवाद्याचे. एक खरो प्रवादी कोण तो सांगताले. आयज जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. खऱ्या प्रवाद्यांक वळखतले जाल्यार तांची गुणां, तांचे जी फळां जीं आसात जे गूण आसात तांचे तेंच पळोवन आमी तांकां वळखतल्यात म्हणून. आनी हीं फळां कसलीं? हीं जावन आसात पवित्र आत्म्याचीं फळां. पवित्र आत्मो जेन्ना आमी त्या प्रवाद्याक पळयता तेन्ना आमकां गमन येवंक जाय एक पवित्र आत्मा ताचे लागीं ताचे सरशीं वावुरता आनी ताचेच मार्गांत तो चलता म्हणून आमी आमकां गमन येवंक जाय.